Bailancha Sad is observing International Women's Day on 8th. We are having a program at Sanskruti Bhavan. The theme for this year's Women's Day is make essentials within reach. जे गरजेच्यो ज्यो वस्तू आसा ते बायलांक मेरेन पावचे. आमी बायलां मध्ये काम केले, तांचे मध्ये चर्चा केली आणि तांचे कांय मागण्यो आसा हे फावटी की बायलांच्या स्वास्था खातीर तांकां गोवा मेडिकल कॉलेजीन जे रजिस्ट्रेशन फी वाडयला ते कमी करचे. हरशीं बायलो चॅकअपाक वचना, पयशे पडटा म्हणलें जाल्यार ते वचचेच ना. सो तेंचे स्वास्था खातीर आमची एक मागणी आसा की ती देंवयची. दुसरी जे रॅशन जे मेळटा, कित्याक आमी आतां सामके गरीब ते गरीब बायलांचे बद्दल उलयता. पयलीं रॅशनाचेर तांदूळ, साखर, गंव, तेल अशें मेळटालें. आतां ती सगळी बंद जाला, दाळ मेळटाली. सो तांकां जे गरीब बायलो आसा तांकां हे प्रोविजन दिवचे. आणि तिसरी जी सबसिडी येता गॅसाचे बद्दल, ती सबसिडी ते गॅस रेट कमी करचो. ते बँकान गेले की तांकां ते खूब जाणांक ते पयशे येवकूच ना. आणि ते जेन्ना गॅस येता 760 रुपीज ताका पळयटा, तांचे पयशे हातीन पयशे आसना ते सिलिंडर घेवपाक. सो कमी रेटीचो तर समज तो सिलिंडर जाले जाल्यार तांकां बऱ्याक पडटलें. मागीर ट्रान्सपोर्टाचे बद्दल आमी डिमांड करता की कांय जाणां आमच्यो चलयो स्कूल 10th स्टँडर्ड जातकूच 10वी पास जातकूच कॉलेज करपाक पावना, कित्याक तांकां ट्रान्सपोर्टाचे पयशे जायना. सो सरकारान फ्री बसीस भुरग्यांचे जशे बालरथ आसा स्कूल भुरग्यांक तशें कॉलेजीच्या भुरग्यांक घालची, ही एक आमची मागणी आसा. मागीर आमी बायलांचेर जे अत्याचार जाता आमी खुबशी संदी म्हणजे वन स्टॉप क्रायसीस सेंटर जावचे, अंडर डोमेस्टीक वायलन्स ॲक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर करचे, कावन्सिलींग सेंटर जावचे, विक्टीम असिस्टन्स युनिट जावचे. अशी जे हर एक बायलां खातीर जे ॲक्ट आसा ते ॲक्ट इम्प्लिमेंट करपा खातीर सरकारान बजेट करचे. आतां गोवा स्टेट कमिशन फॉर वुमेन बजेट दिवचे. तांकां बजेट ना जाल्यार ते काम करूं शकत ना. सो जे संस्था आसा जे बायलां खातीर आसा ते संस्थाक बजेट दिवचे, तांकां काम करपाक तांकां स्टाफ दिवचो आणि कार्यक्रम करपाक तांकां ॲलोकेशन करचे, ही आमची मागणी. गोंयांत चडशी चलयांक स्कुलान घालता, पूण जेन्ना आडखड्यो येता तेन्ना ते तांकां स्कुलांतल्यान काडटा. आनी हे चडशे खेड्या गांवांनी जाता आनी तेंचो आंकडो सारको येना. कित्याक एक फावटी आमी स्टडी केल्ली काणकोण वाठारांत, जो सरकारी आंकडे जे आशिल्ले आनी जे ग्रावंड लेवलाची जी परिस्थिती आसली ती सामकी वेगळी आसली. सो हांगा जो बेटी पढाव आणि बेटी बचावचो जो कार्यक्रम हा तो एक सामको रियलिटी चॅक करपाक जाय. ग्रावंड लेवलाचेर खऱ्यांनी भुरगीं स्कुलाक वयता आनी शिक्षण पूर्ण करता हेजे चॅकींग जावपाक जाय. आनी दुसरी गोश्ट आसा जे आडखड्यो ज्यो आसा ते शिक्षण घेवपा खातीर त्यो आडखड्यो पयस करपाक जाय. जशें हांवें सांगलां की आतां बेटी 18 इयर्साचे सकयल 11वी आनी 12वी ती 18 वर्साचे सकयल भुरगीं वयता. सो तेंचे खातीर फ्री बसीस दिवची जाल्यार आमी खुबशे बेटयांक आमी शिकोवंक शकतली. महिला दिन हो एक दीस आसा जो आमी जे बायलांक जे हक्क आसा ते हक्का खातीर आमी झुजपाक जाय, हे मेसेज आमी दिता. सो महिला दिन खऱ्यांनी महिला दिन जातलो जाल्यार हर एक बायल आपले हक्का खातीर झुजपाक जाय. आनी हर एक समाजाचो सदस्य तो मागीर दादलो जावं या भुरगीं जावं, ह्या बायलांचे जे कितें हक्क आसा ते हक्क मेळपा खातीर आपलो तेंको दिवपाक जाय.